साइन केल्ले फॉर 1 year विथ एस्ट्राझेनेका. एस्ट्राझेनेका कडेन आमी कित्या खातीर लंग्स कॅन्सर स्क्रीनिंग गोवा पयले राज्य देशान एक्सरे एनालिसिस फॉर आयडेंटिफायंग लंग कॅन्सर इन पेशंट्स. आणि त्याच बरोबर हांवें ते कागद हाडूंक ना, ते म्हाजे कडेन आहा ते. पण एक म्हणजे कितें आहा, तुमी म्हणटले आतां स्क्रीनिंग, आतां 2 वर्साचे आमी परत एकदा आमी सायन केल्ले आसा. एक म्हणजे पयलीं DHSूच एंगेज आशिल्ली, आयज DHS आनी गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणजे बाय डिफॉल्ट जो मनीस गोवा मेडिकल कॉलेजान एक्सरे काडपाक वयता तेका बाय डिफॉल्ट फर्दर ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल. आमकां ते फर्दर ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल व्हरपाक कॉन्फिडेन्शियली प्रायसींग फायल ऑलरेडी मूव केल्ली कांय म्हयन्या पयलीं. आनी कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग जे आहा, गोवा एकमेव राज्य आसतलें जे तुम्ही म्हणटा न्ही कॅन्सरा खातीर इतले आमी एक्सपेन्सीव मेडिसिन्स आमी घेता. कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग केल्यार आमकां खूब प्रमाणात लायफ सेव्हिंग ड्रग्स आमकां खूब एक्सेप्टेड नॉर्म एवरीवेर. नाव वी वील गेट इट क्लियर्ड अँड देन वील पुट इट टू द cabinet, which we have been pursuing, so that we are able to access expensive medicines for a very decent cost. And then we are able to give that treatment protocol to that patient. To save, so we are able to give him and providing the best quality healthcare and to save his life. ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. एक सायडीन ट्रीट कॅन्सर पेशंट्स एंड लंग cancer related or cancer related treatment that will be when आता 4-5 companies have come on board, and there are 4-5 companies, top multinational companies. So we will be able to procure from those companies because they have already come on board in that particular what do you call that? They are also association करून स्क्रीनिंग करून लोकांची जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न आमी करता. आनी म्हाका दिसता की गोवा मेडिकल कॉलेज आमचे डॉक्टर बांदेकर आणि डॉक्टर संजय सरदेसाई जे इतले वर्सांचो तांकां अनुभव आहा ते, आनी आमची डॉक्टर रुपा आनी हे सगळ्या लोकांनी आनी आमचे डॉक्टर राजनंदा आनी फैजलान सगळे हे जाग्यार घालून, आनी डॉक्टर अजय मुद्दम आयज आयिल्ले आसा MOU सायन करपाक. मातसो म्हाका उद्देश की वेगळे तरेचे नवे नवे इम्युनो आतांच आमी डिस्कस करताले. इम्युनो सेल थेरपी, हॉर्मोनल सेल थेरपी, जायत्यो गोश्टी खातीर वेगवेगळे ड्रग्स आमी जे प्रोक्यूर करूं शकता. आमकां त्यो ड्रग्स
एक वेगळे प्रायसिंगाक आमी ते घेवं शकता, म्हणजे आमी ते सेव्ह करूं शकता. जर 100 रुपया एक आयटम आहा तर म्हाका थंय 50-60 रुपया थंय कमी जाता, जे भायर येता तेज्या खातीर ह्या तरेचे ड्रग्स प्रोक्युरमेंट करपाची गरज आहे, आणि हे आमी एक्सेसिबल टू द स्टेट is through this type of mechanism of confidentiality pricing. Everybody is sitting here agrees that it is important for us to have that in the state, and we'll discuss with Honorable Chief Minister and take it forward. काल आम्ही ब्रीफली डिस्कस केल्या, पूण ते कॅबिनेट बी असल्या कारणान चड विशयाचेर आमी उलोवंक शकले ना. चर्चा केल्या. एक आमी पहिले राज्य आसतले हांगा 450 किलोमीटर 500 किलोमीटर खंयचे दिशेन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तर पळयल्यार प्रोटॉन थेरपीचो सेंटर ना. आमी प्रोटॉना खातीर आमी ते मशीन आमकां हाडूंक जाय. आणि हे आतांच्यानूच प्लॅनिंग करूंक जाय. 2026 आणि आमी कॅन्सराचे हॉस्पिटल उबे आमी कमिशन करतले. तेजे कडेन चर्चा करून आमी हे मॉडल प्रोसेस फुडें कशें व्हरपाचें करता. पण आतां आमी त्या बिल्डिंगेन आमी आयडेंटिफाय एरिया करून डिनाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा ते लेटर धाडून दियात म्हणून बेगीन. आणि थंय बी ऑलरेडी ईमेल धाडला की आमकां हे प्रोटॉन थेरपी सेंटर आमकां गोंय राज्या खातीर जाय. आणि आमी एकमेव राज्य असतले ह्या परिसरात, आणि भायल्या लोकांनी येवन ट्रिटमेंट घेतल्यार बिकॉज आमी ऑलरेडी ते आहा. तेज्या भायर आनी 2-3 वेगळे 4-5 कंपनीज आहा. ते 4-5 कंपनीचे एक खंयचे तरी कंपनीचे आमी ते ओवरऑल प्रपोजल थ्रू HSCC ते प्रोक्यूर करून गोंय राज्यात इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. म्हणजे गोंयच्या लोकांक आनी त्याच बरोबर पेरिफेरियल राज्यांत ते लोक बी हेजो फायदो घेवं शकता. आणि म्हाका तरी दिसता की तेच मुख्यमंत्री आशिल्ले, तेणीच ते इन्क्लूड केले. आयज परत ते मुख्यमंत्री आहा. खंय कितें ट्वीक करपाक जाय ते तेंचे कडेन चर्चा करून ट्वीक करपाक कांयच हरकत ना. सांगा आनी कितें आशिल्लें? Approved from the cabinet कितें is आतांच सांगला न्ही घालता म्हणून. स्क्रीनिंग सगळीकडेच होतं हेल्थ सेंटरमध्ये. एक्सटेंड 2 वर्साचो केला. आणि त्याचबरोबर कॉन्फिडेन्शियली प्राइसिंग इट इज नॉट ओनली आयडेंटिफिकेशन बट ऑल्सो राईट अप टू गिविंग ट्रीटमेंट बाय बेस्ट ऑफ मेडिसिन्स
प्रोक्युअर करून तांकां ते ट्रिटमेंट दिवपाचो तेंचे लायफ वाचोवपाचो हो प्रयत्न सरकार हे सगळे ट्रीटमेंट एक्स्ट्रा जेनेकाच सगळे ना एक्स्ट्रा जे MOU जस्ट हांवें कॉन्फिडेन्शियली प्रायसिंगाचे कित्याक उल्लेख केलो कित्याक कॉन्फिडेन्शियली आतां टाटा मेमोरियलचे कांय कडेन देशाचे प्रधानमंत्रीचे इनिशिएटिव्हांतल्यान मोदीजीचे इनिशिएटिव्हांतल्यान वेगळे कडेन टाटा मेमोरियलचे असोसिएटेड हॉस्पिटल्स त्यांनी घातल्या म्हणजे एका टेंडराचेर तुम्ही विचार करा की ते प्रोक्युरमेंट जे करतात तो प्रायस आमकां लागू जातलो म्हणजे आमकां कितले आमकां सेविंग जातले हे तुम्ही विचार करा त्यांच्या टेंडराच्या आधाराचेर आमकां प्रोक्युरमेंट करपाक गावल्यार म्हणजे आमकां कितले सेविंग आतां कमी एक 3-4 लोक आयडेंटिफाय झाले पण त्याच्यात लिकेजेस होते ते लिकेजेस त्याची चर्चा केली म्हणजे आम्ही कोणच पेशंट असं हे होऊ नये म्हणून क्रिटिकल आता तुम्हाला सांगितलं हाय रिस्क नॉड्यूल्स म्हणजे क्रिटिकल पेशंट्स त्यांच्यावर लक्ष घालायला पाहिजे आणि इंटेन्सिव्ह टेस्ट करायला पाहिजे आणि मेन मी आता ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की कॉज ऑफ डेथ इन द स्टेट ऑफ गोवा आणि काय होतं काल तुमच्या पहिला एक लक्षात तुम्ही घ्या आणि काल त्याका बी तेच सांगले की आम्ही कायद्यानुसार काम करतात आम्ही राज्यात कितें प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट कोण तरी दमनार प्रोजेक्ट हांव कायद्या अनुसार वयतलो आनी जेन्ना वेलकम केल्लें आसा डिसिजन डेमोक्रेटीक सोसायटी आनी डेमोक्रेटीक आयज काल पयर कोणी तरी स्टेटमेंट मुख्यमंत्रीच्या फाटल्यान लागल्या प्रायव्हेट फॉरेस्टाचेर माझ्या फाटल्यान लागल्या आनी कितें तरी तशें करून फायदो ना हांव उलयतां मागीर तूं जाय ते मागीर प्रश्न विचार एक लक्षांत तुमी घेवं हांवें मुख्यमंत्री चर्चा आमी दोगूय केल्या प्रत्येक गोष्ट लोक रावंक सोदता तुमी हांगा मिडिया सगळे आमचे भाव तुमकां दिसना तुमी नवे फ्लॅट घेवंक सोदिना काय ओल्डूच फ्लॅटान रावतले एक 20 वर्सां जाल्यार काय 15 वर्सां जाल्यार खंय तरी नवे कडेन वचूंक सोदता ते बिल्डिंगूच उबी जावं नाजाल्यार खंयच्या फ्लॅटान वयतलो तो एक सांगपाचो मुद्दो इतलोच की सगळ्या लोकांक लायफस्टायल बदलपाचो एक हे आसा त्या बरोबर प्रोग्रेसिव्ह प्रोफायलिंग ऑफ लोक चेंज जाता राज्यान मिडियाचो आमचे सगळे भाव आम्ही 30 सगळोच बरो कायदो आम्ही हाडला म्हणून ते बी मातशे हायलायट करा की बरो कायदो हा पब्लीक पार्टिसिपेशनाचो कायदो हा आनी तेजो उपयोग बरो पैकी जावंक जाय 17(2) अपहेल्ड केल्ले आसा
आनी कोण तरी पॉलिटिकल मायलेज खातीर काय कोण तरी सरकार आमी चलयता, सरकार मुख्यमंत्री चलयता, सरकार आमी सेंटिमेंट ह्या राज्यान प्रोटेक्ट करपाची माझी जबाबदारी आसा. सरकाराची जबाबदारी आसा. त्याच बरोबर हांव आसूं काय मुख्यमंत्री आसूं, आमी दोगूय एकमेका कडेन चर्चा करून प्रत्येक गोष्टीचेर तोडगो काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी एका पक्षाचे आमी नेतृत्व करता, एका पक्षान आमी आसा. भारतीय जनता जायते गोष्टी येवं शकता, पण त्याच बरोबर आमकां प्रोग्रेस, आमकां डेव्हलपमेंट आनी त्याच बरोबर कोर्टान जर कितें सांगलां ते ट्वीक करून फुडें व्हरपाक काय हरकत ना. आनी कितें आसता पॉलिटिक्स आनी एडमिनिस्ट्रेशनान सदां कोण तरी विरोध करतलो, कोण तरी वेगळ्या तरेचो स्टेटमेंट करतलो, प्रत्येकाक अधिकार आहा. पण हांव कोर्टाचे दायरेन चलयता. आमी राज्य चलयता. प्रत्येक गोष्टीचेर लक्ष दिवन उपयोग ना. जो पर्यंत आमी कायद्याचे दायरेन काम करता तो पर्यंत हांवें फुडें आनी काय उलोवपाची गरज ना. तर तुमचे पर्सनली टार्गेट करता का? असं ते कितें आहा तें हांव बीजेपीचो बरो स्ट्रॉंग लिडर आहा म्हणून ते टार्गेट करता. तुम्ही जर स्ट्रॉंग ना म्हटल्यार मानता. स्ट्रॉंग आहा आता कोण तरी लक्षात तुम्ही घेऊन जाय. मीडियाची जबाबदारी आहा प्रत्येक गोष्ट हायलाइट करपाक आनी प्रत्येक गोष्ट हायलाइट करपाकूच जाय. कोणाचे बयान दवरूं नाका. तुमचेर कोण काय करू शकना. एक लक्षात तुम्ही दवरूंक जाय की राज्य चलयतना 10 गोष्टीचे तोंड दिवचे पडटले आनी आमी तयार आहा. कोण तरी प्रोटेस्ट करता, कितें करता. आता जर आमी सगळ्या गोष्टीचे ऑलरेडी एक्सेप्ट केला, (17.2) आणि त्याचबरोबर इन्व्हेस्टर सेंटिमेंट प्रोटेक्ट जातले. राज्याची जबाबदारी आहे इन्व्हेस्टर सेंटिमेंट प्रोटेक्ट करपाक आणि त्याचबरोबर मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी दोगूय आमी आता निर्णय जायते जाता सरकारान. पण त्याचबरोबर आमी जेन्ना सरकारान आसता आमी एकत्र येवन ते डिफेंड करपाची गरज आहे. एकत्र काम करपाची काम करता जर दिसले की आमकां तेजेर आनी चर्चा करपाची गरज आहे, करूया चर्चा. म्हाका कांयच म्हणपाचें ना. हांव आतां थंड जालां तुवें पळोवना तो नेनेक विचार. सर 17 टू काय माहिती पण 17 टू ते
नियम आहे जे रूल्स आहेत ते स्क्रॅप केलेले त्यामुळे जे आता नाही, नाही नाही हे बघा त्याच्यावर स्टे आहे 60 विच वे already mentioned. But I think still it requires application of mind because all these things involve people's sentiments. गोव्याचे कितीही लोक आहे आणि कितीही लोकांचं आम्ही मदत करायचा प्रयत्न आम्ही करतो पण त्याचबरोबर let the legal brains and legal people sit down and decide what is to be done. पण तुम्ही सुप्रीम कोर्टमध्ये जाणार नाही मी सांगू शकत नाही. कोर्टात जर जे काही चेंजेस सांगितले त्याच्यासाठी कमिटी मेंबर्स वगैरे नवीन पाहिजे ना एक्सपर्ट घेणार का? एक्सपर्ट्स पाहिजे लॉयर्स पाहिजे करू घेतो ना पण ते इतके आता ऑर्डर्स काढले 338 समथिंग ते आपण परत रिव्ह्यू करणार. त्यात मी सगळं ज्युडिशरीच्या गोष्टी तुमच्या पुढे आम्ही लंग कॅन्सरचं ते आता हायलाइट स्टेट बाबा विश्वजित राणेन ते सांगपाक जाय योग्य फोरमार योग्य सांगपाक जाय. हो योग्य फोरम न्हू विधानसभा योग्य फोरम आनी विधानसभान वयता तेन्ना तेणी सांगलें म्हणून म्हाका हांवें परत युरीक रिएक्ट करपाक योग्य न्हू तें. जायते प्रश्न विचारल्यार उत्तर हांवें दिवंक जाय. कितें ऑपोजिशन लिडर तो जाली आणि ते तशें करीत राव म्हणजे आमी बी एक्टिव्ह उरतले म्हणजे आमी कुडीन घातला वेळ दिसता न्ही तुमकां हय घातला कोणाच्या घरार कितें झाड पडलें काय कितें ताबडतोब काडलें. तूं जे करता तेजे तू न्यूज तुझे भायर सरली की आम्ही ऍक्शन आमचे जातात. इम्पॉर्टंट आणि बरं. IPS तुमची बिल्डिंग रेडी झाली ती केन्ना मेमो दिला 350 किती लोकांना दिला किती असतील ते ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रत्येक गोष्ट मंत्र्या कशें कितले लोक मेमो दिवा म्हणले किती तरी आसतले ना कितें तरी विशय ते रिझॉल्व करतले ते आनी कितें मेमो हो बी एडमिनिस्ट्रेशनाचो भाग न्ही कारण आसतलें कितें ते delay in making available vaccine, cervical cancer vaccine. आय डोंट आदाराचेर आमी बी सक्रिय रावता आनी आमी बी काम करपाक आमकां ताकद गावता म्हणून मिडियांनी आपलो पावर सदांच समजून घेवंक जाय. कोण तरी कितेंय असल्यार विशय आनी कोणी कोर्टाचे बी जजमेंट जर मान्य ना आनी हांवें आतां कितें करपाक जाय आनी ते मागीर हांगा जावं आनी कोण तरी
आतां तुमकां खबर आहा कोण कोण कितें घालतात ते अर्थ ना उलोवन, आनी हांवें कित्याक उलोवपाक जाय? तुमकां खबर सराण्याचे डॅम जाय आमकां. सरावण्याचे डॅमाचे विशय संबंधित आम्ही मुख्यमंत्रीकडे परत गरज पडल्यास स्टेट वायल्ड बोर्डाची परत मिटिंग आपोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कारण ओनली विथ वन एजेंडा फॉर सरावणे डॅम. म्हाका तरी दिसता आतां हांवें काल फॉरेस्टाचे लोकांक सांगल्या कांय कडेन लोकांचे आपले मुख्यमंत्री बी विषय काढलो की काही घरां आसा आणि वेळसा आणि एक 50 घरां रामदास शिरोडकरांच्या वॉर्डान आणि एक 20-25 घरां वेळसा म्हणजे अनिल खटकरांच्या वॉर्डान ताका हांवें सांगलेलें आसा जे एक मॉडर्न